लकी 7 कसिनो बोटीक जेटी दिवची म्हूण हायकोर्टान केन्नाच निर्देश दिल्लो ना। जेटी दिवपाचो विचार करता म्हूण सरकारान सांगिल्लें। अशें आसतना कोर्टाच्या नांवान चुकीचो दावो करता म्हूण हायकोर्टान कांडाच्या गोल्डन ग्लोब हॉटेल कंपनीक बरीच वडीर काडली। याचिका दुरुस्त करून माफी मागूंक लायल्या। कसिनो लायसन रिन्यू करपाची फी वाडयल्या म्हूण कंपनी सरकारा आड हायकोर्टांत गेल्या। लकी 7 कसिनोचे प्रकरण परत हायकोर्टात। आदलो हरियाणाचो वादग्रस्त मंत्री गोपाल कांडाची कंपनी गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स कसिनो लायसन रिन्यूअल फी वाडयल्या म्हूण परत हायकोर्टात गेल्या। कसिनो लायसन रिन्यू करूंक पयलीं 11 कोटी फारीक करपाचे पडटाले, आता खंय 30 कोटी भरचे पडटले। गोल्डन ग्लोबाची याचिका सुनावणेक घेवचे पयलीं हायकोर्टान याचिकेंतल्या एका मुद्द्याक खर हरकत घेतली। कंपनी म्हणटा त्या प्रमाण हायकोर्टान लकी 7 कसिनो बोटीक जेटी दिवची म्हूण खंय सरकाराक निर्देश दिल्लो। कोर्ट म्हणटा दावो चुकीचो, जेटी दिवपाचो विचार करता म्हूण सरकाराचो ॲडव्होकेट जनरल उलयल्लो। हायकोर्टान केस बुधवारा दवरल्या आनी लकी 7चे परमिशन तशेंच लायसन रिन्युअला विशीं फायल सरकारा कडल्यान मागल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। 13 मेक बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाचे बूथ लेवल कार्यकर्त्यांबरोबर सभेक 70तल्यान 1,500 कार्यकर्त्यांचे टार्गेट। अमित शहाचे भोंवडेची पयली बसका आयतारा वाळपय जाली। बीजेपीचो सरचिटणीस तानावडे, आमदार मंत्री विश्वजीत राणे, पंच, सरपंच आनी झेडपी आशिल्ले। वाळपय आनी पर्येच्यानय बीजेपीक सपोर्ट आसतलो म्हूण विश्वजीत सांगता। वाळपय हांगा बैठक जाली। आमचे हांगाले स्थानिक आमदार, आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्यांनी पयली बैठक म्हणजे आमी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 तारखेक गोंयांत येतात आनी आमी एक व्हडलें बूथ कार्यकर्ता संमेलन हे आमी श्यामा प्रसाद स्टेडियम दोनापावल हांगा आयोजीत करप अशें ठरयल्लें आसा। आनी त्या दृश्टीन सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी बैठकींचें आयोजनूय केलां आनी पयली बैठक जी आसा ती आज हांगा वाळपय हांगा संपन्न जाता। वाळपय 1,500 टोटल संख्या म्हणजे 46 बूथ आसात आनी पर्ये हांगा 55 बूथ आसात आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या बुथा वयल्यान मिनिमम 20 आणि मॅक्झिमम 25 अशा तरेची संख्या आम्ही सांगिल्ली आसा। आम्ही ठरयल्या की पक्षान जे आदेश दिला जे 70तल्यान प्रत्येक बुथांतले एक कार्यकर्त्या मिटिंगेक उपस्थित आसतले आणि आमचे 70तल्यान भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे तेको आसतलो। सगळ्या दृश्टीन आमचो लोक एकत्र आम्ही काम करतात। सगळे दोन्ही मतदारसंघ पर्ये आणि वाळपयच्या माध्यमांतल्यान आमचे लोक थंय उपस्थिती त्या दिसा लायतले। 70 नळांच्या शुकशुकाटाचेर विचारल्यार विश्वजीत म्हणटात तो खंय अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असता, उदक ना थंय खंय टँकर धाडटात। कंटिन्यू संपर्क ही वॉटर सप्लाय कडे कंटिन्यूस आमचे जे केन्नाय तुमचे इन्फॉर्मेशन काय इकडे ऑपरेटराचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, काय इकडे इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेजाचो प्रश्न आसलो म्हणून कंटिन्यूस एई कडल्यान दिवसाचो आमकां रिपोर्ट येता। त्या रिपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान जे खंय टँकर धाडून कितें करून पाण्याचे लेवल मातसो देंवला आणि म्हणूनच त्रास सगळ्यांक जावंक लागले। पण खंय कितें करून ते चालूच आमचे रोज संपर्कान हांव। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। जीएमसीच्या मेडिसिन आनी सर्जिकल इम्प्लांट पुरवणदाराच्या कॉन्ट्रादाच्या टेंडरिंगाक आयटकान हायकोर्टात आव्हान दिलां। गोवा एंटीबायोटिक्साक कडेक काडून मुंबयचे एके खासगी कंपनीची भर भरपाच्या नजरेन यत्न चल्ल्यात म्हूण आयटकाक दुबाव। कोर्टान प्रतिवादी पक्षाक नोटीस काडल्या आनी केस जुनात दवरल्या। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।